नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां प्रत्येक येवकार. फाटले 2-3 दीस आमी मडगांव ह्याच विशयाचेर ही आमची चर्चा चालू आसा. तातूंतलो सगळ्याकाय जर व्हडलो टॉपीक जर आसलो जाल्यार मडगांव मार्केट. आनी आज आमचे भितर मडगांव पालिकेचे नगरसेवक महेशबा बामणकार आयिल्ले आसात. महेशबा बामणकार हे एक सामके व्होकल अशे नगरसेवक जे मडगांवच्या प्रश्नाचेर ते सदांच आवाज उखलतात. मडगांवाक जे कितें वायट घडटा ताजेर ते आपले भाश्य करतात. हाजेर सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ घालतात. महेश, एक तुका पयलीं सारको एक प्रश्न विचारता. तुजे मडगांवची जी मार्केटां आसात ती पळय तुका दिल्लीचे जंतर मंतर तसले काय दिसना ते पळोवपाक सगळी भानगडी पळयल्यार. हय, बरोबर जालात तशें. सद्या दिल्लीचे जंतर मंतर म्हणजे आतां आमी सद्या मार्केट कमिटीन आसा म्हणजे आमी केन्ना पळयतात, केन्ना गेल्यार जाल्यार भितर चडशें वचप जायना. जाल्यार सगळेंच पळोवंक जाल्यार भितर सगळे मारवाडी भरल्या, कितें भरल्या आनी तांचें लक्ष कोणाचें ना जालां. म्हणून केन्ना कितें जायत पयर तर एक उदाहरण अशें जालें, एग्जाम्पलूच हे देवान दिल्या सगळें जालां आतां घडलां. ना बट जर मारवाडीची आसा म्युनिसिपालिटीच्या कायद्यान ती हे ती विकती दिल्ली शॉप न्ही, ती फकत हाजेर रेंटाचेर घेतली शॉप्स. आनी रेंटाचे जी शॉप्स घेतात ती तुगेले लिजाचेर घेतात. त्या लिजाचे प्रमाणे तुगेल्या मनशाक तूं दिवपाक शकता. तुगेले जर चलो आसा ब्लड दिवच्या दुसऱ्याक दिवपाक जायना अशें कायद्यान आसा. तरी आसतना सामकें थंय तितले म्युनिसिपालिटी दोळ्या मुखार अश्यो ही इरेग्युलेटरी जाता कित्याक? न्ही, आतां कितें आसता कायद्यान ते म्युनिसिपालिटी लिडर तांचे कडेन आसा म्हणटा ते कायद्यान ते दिवपाक मेळना. पूण आतां सगळ्यांनी आमी जेन्ना पळय कॉन्सिलर जाले तेन्ना आमकां चडान चड कळून आयलें की जी पळय दुकानां आसा ती तांच्यांनी लिडर दिल्ली आसा. आनी ती लिडर दिल्ल्या कारणान प्रश्न कितें आसा, आमची कितें आसा चीफ ऑफिसर जावं आमची मार्केट कमिटी तांचे स्टडी केली जाल्यार चडशे पळयत जाल्यार मारवाडीच आसा भितर. आनी तांचें कितें आसा तें एग्रीमेंट म्हणटा तें कोणाच्या हातीक लागना. आमकां एक जर एग्रीमेंट बीन केन्ना कितें मेळत न्ही ताजेर कितें आमकां हें करपाक मेळटा. पोजेशन तांचे कडेन आसा, तांचेर हें करपाक पोजेशन तांचे कडेन आसा म्हणून ताजेर आतां कितें केलां, कितें तरी आतां आनीक कितें रूल कितें चेंज केला म्हणून जाला दिसता, चालू आसा तांचें. आतां कितें जर कोणाचें पोजेशनां आसा तांच्याच कितें नांवार जावपाची कितें तरी तांची घडामोड चालू आसा. म्हणून आतां पूण आमचें तरी ऑब्जेक्शन आशिल्लें ताचेर. ते कोण चलयत ते कित्याक हे फाल्यां पळय हांवें 2-3 वेळा बोवाळ केल्लो. जे कोण चलयता मार्केटवाल्याची दुकानां कोणाची ओनरशिपान आसा म्युनिसिपालिटीचेर ती तांच्यांनी मारवाड्यांक मेळून व्हडली घोडचूक केल्ली आसा. ती फाल्यां तांकां बारक पडटली. चुकून जर तांच्या नांवार आयली मागीर बोंबाबोंब जातली. तांकां सांगलें तुमी तशें दिनाका रिक्वेस्ट केल्लें मडगांव बाजारकारांक सुद्दां कोण आमचे गोंयचे आसा तांकां सगळ्यांक. ना आनीक कितें आसा की तुजी जी व्हायस चेअरपर्सन आहा ती मार्केट कमिटीची अध्यक्ष चेअरमॅन आनी हे सगळे मार्केटाक तिजे अंडर येतात. काल जेन्ना कलेक्टरा कडेन मिटींग आयिल्ली तर ताणें थंय विचारलें कलेक्टरान की न्यू मार्केटाक कितलीं दुकानां आसात आनी तुज्या सीओ कडेन ताजें उत्तर नाशिल्लें. सो हे सामकेंच म्युनिसिपालिटीन हे मार्केट सामकें अशेंच इजी धरलां काय म्हणून? पळय, सीओ बद्दल हांव कांय उलोवंक सोदना. पूण सीओ बद्दल जें कितें आसा जर सीओक खबर आसा ते सीओ जाणा. कित्याक सीओ नॉर्थाक रावता. म्हणजे सीओक हांवें फाटीं आमदाराक सांगलें ताका चडान चड लक्ष दिवपाक लाय म्हणून हांगा. म्हणून ताज्या नदरेन ती कितलीं दुकानां आसा खबर ना. ताणें लक्ष घालपाची गरज आसा आनी कितलीं दुकानां आसा, कशें कितें आसा, ताणें एक्टीव रावपाची गरज आसता. म्हणून तें ताणें पळोवपाक जाय न्ही कितलीं दुकानां आसा कितें ती. त्या प्रमाणे कळटा. ताणें लक्ष घालपाक मडगांवकार असो जावन तो मडगांवकार न्ही लक्ष कशें घालतलो तशें म्हाका तर दिसता. म्हणून एक सांग पळोवया. आतां सगळीं जर पळयलें पोलचो इन्सिडंटूच घेवया आमी. हय, पोलचो इन्सिडंट जर जालो तो कित्याक लागून जालो असो दिसता तुका? मेन म्हणटा ते येदेश हातूंत भितर येदेशी दुकानां भितर इतले लायटीचे हे घालप हे म्हणजे तो आपल्याल्या दुकानाक न्ही ते सगळे मार्केटाक हाजेर दवरता. कित्याक उज्याचे भकीक घालता तशें हे करता. बरोबर. ज्या दिसा पळय हांव गेला तेन्ना त्याच टायमार म्हाका मातसो लेट जाता पण म्युनिसिपालिटीन गेल्यार कोणें सांगलें उजो लागला. हांव धांवत गेला. मग पळोवपाक म्हणजे चेअरपर्सन नाशिल्लो तो पणजे आशिल्लो. सीपीन फोन केलो म्हाका, महेश मातसो चल म्हणपाक. हांव धांवत त्या सायडीन हांव गेला, आमदार आयलो, मागीर आमचे VCP दिपाली साळ आयले. पूण थंय पळोवंक गेल्यार एक आमचो PSI गांवकर म्हणून बरें काम केलें ताणें. तो वयर तो आपूण स्वता चडलो. पूण हांव म्हणटा असल्या टायमार पोलीस सुद्दां आमकां बरें हेल्प करता. DYSP आशिल्लो. पूण ताजें पळयत जाल्यार ताजी AC पळय ज्यो आशिल्ल्यो न्ही ते ACच्या फाटल्यान ताणें पत्रे मारिल्ले. कळ्ळें तुका न्ही? पत्रे मारिल्ले, बोर्ड लायिल्ले. म्हणून म्हाका कांय कळना ताजें तें लक्ष नाशिल्लें कोणाचें इलेक्ट्रिसिटीचें. काल पळय जो आमदार असो उलयलो ते सारकें उलयला. म्हणून ती इलेक्ट्रिसिटीचे ताजेर तेगेलें मागीर AC वयल्यान ताजी गरमी जावन भितर तें सगळें तागेलें तें हें जालें उज्याचें अशें करून म्हणटा. आनी दुसरें म्हटल्यार
लोक अशे बाजारात उलयता 100%तले 1% आमी सोडपा जाय लोकां बद्दल. लोक म्हणटा हे ताजे सेकंड टायम काय थर्ड टायम उजो लागला तिसरे वेळार तिसरे वेळा. पण हांव म्हणटा तुका अग्नी देवता प्रसन्न जाता, परतो 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 उजो लागता. म्हणून हातून कितें आसा, आमच्या आमदारान DYSP हाका ताका सांगिल्लें हातून एक स्टडी करपा जाय की जर ताणें पयलीं लागिल्लें तातूंत उजो जाल्यार ताजेर ताणें पयलीं कितें इन्शुरन्स क्लेम केल्लो, ताजो कोट कितें आशिल्लो, ते इन्शुरन्स सगळें सेटींग आसता आमी भरपूर जाणां. म्हण आतां फुडें तो कितलो केला ताणें कोट आनी केल्लो आशिल्लो ताजो कितलो तो क्लेम करता पळोवपा जाय. कित्याक तुवें कशें सांगलां हाजेर चलता उज्याचें बरोबर, कित्याक अशी वायट बुद्धी कोणा दुकानवाल्यांक येवपा ना. पूण 1% सोडपा जाय. कित्याक ती दुकानां जितली मार्केटांत आतां 400 कितें दुकानां आसा ताजे मायजू वचपाक शकता कळ्ळें तुका न्ही. म्हणटकूच फाल्यां हे सगळे धगधगते जर अशें करीत जर कोणा दुकानवाल्यान बुद्धी भ्रश्ट जाली जावं फोंडां घालतले सगळे त्या दुकानवाले. दिसा फकत तो वयर उरलो म्हणून साल्वार जर सकल हे पडलो लोक भाजून सोड एकामेका पांयां चिड्डून मारता आशिल्ले. एक्झॅक्टली. जर आमी पयल्या भितर गेल्ले आमी बरोबर फाटल्यान सगळे गेल्ले आनी आमदार सुद्दां आशिल्लो फाटल्यान ताजे पयले वयर उजो लागिल्लो. तो जर मातसो सकयल येयल्यार बाजारांत तुका साल्वार करप मुश्कील आशिल्लें. पूण जाता तितले फायर फायटरांनी आनी आमगे पोलीस बीन तांच्यांनी फायर फायटर तेच म्हणटा की त्या दिसा एक प्रॉब्लेम जालो की फायर ब्रिगेड भितर येवपाक मेळना, थंय उदकाची वेवस्था ना. आनी हाजे पयलीं काल ताणें परत फायर ब्रिगेडीन सांगलें की 10 वर्सां पयलीं आमी एक हे दिल्लो 10 वर्सां पयलीं जेन्ना उजो लागिल्लो तेन्ना आमी हे दिल्लो आमगेलो अहवाल दिल्लो. तातूंत भितर आमी खंय खंय कितें हे घेवपाक जाय उपाय घेवपाक जाय तें सांगिल्लें. पूण फाटले 10 वर्सांत म्युनिसिपालिटी न्हिदल्या. नाही 10 वर्सां जेन्ना आशिल्ले तेन्ना पळय आमकां आतां 2.5 वर्सां जालीं कॉन्सिलर जाल्यार 10 वर्सां पयलीं मागिल्ले आसतले कित्याक मडगांवकार म्हूण सांगता आमकां आतां कळ्ळां. आनी आमदार आमी तेन्ना आसताले. पूण जेन्ना पळय तोच आमदार आशिल्लो 10 वर्सां पयलीं तोच आशिल्लो. दिगंबर आशिल्लो न्ही, दिगंबर कामत आमदार आशिल्लो तोच आशिल्लो. पूण जेन्ना मागिल्ले बाजारकार विनोद शिरोडकार आशिल्लो प्रेसिडेंट तांच्यांनी कितें मागिल्लें खबर ना. पूण आतां तरी खंयची विनंती आनी आमदारान सांगलां की टँक म्हणटा ते जायत उदकाचो. कित्याक जें पळय घडलां पयर फायर ब्रिगेडी येवना तांकां कारण कित्याक थंय सगळे पार्किंग मोटरसायकली आशिल्ल्यो. बरें हे मोटरसायकली लोक जर भितर उजो लागला तेन्ना हांवें पळयल्या एक्चुअली लोक सगळे धांवून भायर सरल्या. लोक आपले मोटरसायकल दवरपाना. हे ज्यो मोटरसायकली पार्किंग आशिल्ले ते सगळे बाजारकार कोण मारवाडी दुकानदार हे सगळे मारवाडी. तो एकलो मेळिल्लो म्हाका ताका विचारल्यार तुम्हारा मोटरसायकल दावती ना हम लोग किधर पार्क करने का काय म्हणटात ते हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहता है आनी खंय रावता म्हणटात ते. बरोबर आसा तांचे तुमी रावता दुसरे म्हणल्यार नाही तो पार्किंग दुसरी जगह करने का दुसरी जगह किधर पार्किंग करने का म्हणटा. कित्याक हांवें रेंट बायकाचे सुशांत मरे हे विचार करपाची गोश्ट बारीक हाचेर गोश्ट विचार करपाची गोश्ट हे रेंट बायकवाले जे लायतात न्ही आतां ते येल्लो प्लेट काडटात आनी आतां प्रायवेट लावपाक लागल्या. परते चालू केला तांच्यानी म्युनिसिपालिटी कडेन. हे जर ते लायना न्ही थोड्यांक पार्किंग जागो मेळटा कळ्ळें तुका न्ही. हांवें आमदाराक रिक्वेस्ट केल्लो आनी ताणें या म्हणिल्लें म्हाका. आतां कदाचित हे दिसान वतले आमी रातचे ताका सांगिल्लें हांवें एक दीस रातचो म्हाजेर भोंव बाबा म्हाजेर आनी मडगांव पळय ते कशें पार्किंग करूं लायता. ह्यो मोटरसायकल लायल्यो सगळे पार्किंग उरले म्हणून बाजारान लोकांक लावपाक खंय मेळटलें. ते दुकानवाले काडटा थंय लायतात मागीर. म्हणून कितें आसता प्रॉब्लम हो जाता. ते मोटरसायकल बीन नाशिल्ल्यो न्ही जाल्यार घडा फायर ब्रिगेड आयले बेगीन. पूण अशें उजो लागपाक प्रॉब्लम जाता पालोवपाक प्रॉब्लम जाता. कारण तुका हें न्ही पार्किंग शिस्त ना. मार्केट सोड तुजी जी म्युनिसिपालिटी बिल्डींग आसा हय ती तरी सेफ आसा. पळय म्हाका हांसपा येता म्हणजे देवाचें दाम बाबाचें हें पयर एक दीस तुमचे प्रेस रिपोर्टर जाणा तेच प्रेस घेतली. हांव सडनली 12 सुमार भितर सरलो आनी आमचो जो चेंबर आसा म्युनिसिपालिटीचो नगरसेवक ते चेंबरान सोंपेपणी कोण वचना नगरसेवका शिवाय. त्या दिसा हांव कोयसन भितर गेलो पळय जाल्यार भितर एकदम धुवरान हें दिसलें कोणाक खबर ना पॅक आसता तो. जाल्यार गव्हर्नर उजो पेटिल्लो ते एसीचें कितें आशिल्लें ताजेर ते लागेल्ल्यान उजो. जर हांव म्हणना म्युनिसिपालिटी सगळी लाकूड त्या दिसा हांव नाशिल्लो हांव लाकूड लाचपाक चालू जाल्लें मदेराच ते सगळे सगळे मदेर ते हय त्या दिसा सगळें लाकूड चालू जाल्लें. तेन्ना जर ते पेटिल्लें हांव सांगपाक शकना आशिल्लो कितें जाल्लें तें जाता आशिल्लें तें. म्हणून एक म्हजे कळकळीची परिचय पसंत म्हटलां हांवें कितें आमचें कितें जें फायलींग आनी कितें आसा तें आमदारा कडेन उलोवन जावं अर्बन मिनिस्टरा उलोवन आमची कितें जागो आसा सकयल्या बाजारांत थंय कितें करून एक तर फायली बिली कितें शिफ्ट करपाची गरज आसा. बऱ्यो ज्यो आसा त्यो आमचे एंटीक थोड्यांचे सगळ्यांचे बाकीचे कितें कितें आसात फायली ते दवरपा जाय. जाल्यार म्हाका दिसना एकदां जर म्युनिसिपालिटी चुकून उजो लागत कितें जायत कितें हातीक मेळत म्हूण गॅरंटी ना. ओल्ड कलेक्टरेट आहा ओल्ड कलेक्टरेट जागो ना ते कितें दवरपाचें कितें तें मागीर तुका चेअरपर्सन CEO आनी मागीर आमदार थरयतले. पूण एक तुका सांगता आतां ते कित्याक ते पयर लागला तेजेर पळयलें हांवें सडनली ते सायडीन कितें आसता एक पाव भाजी बीन आसता पळय गाडो आसा ते म्युनिसिपालिटी पयर असोच सडनली हांव पाव भाजी पळय भितर लायटी चालू आशिल्ल्यो आनी फॅन चालू आशिल्ले. 12 जाल्ली रातची हे 11:30 का 11 कितें जाल्ली त्या टायमार हांव उठल्यान सेक्युरिटी कडेन गेलो. आरे म्हणलें भितर चालू आसा ना सर आमी पळोवना. आनी म्हणलें तें बंद करा चुकून जर कितें शॉर्ट सर्कीट जालें रातचें ते सायडीन आनी अशें चालू उरलो फॅन लासलो की जाल्यार आख्खी म्युनिसिपालिटी वचपाची.
तेन्नाच्यान ते आतां मातशें कॅर घेतात. म्हणजे सांगपा म्हटल्यार एकदां ते लाकडी आनी ते सगळें आसल्या कारण पेट घेवपाक टायम नाका. फक्त दामबाबान सांबाळपाचें, पयर मार्केट सांबाळचें, दामोदरान सांबाळपाचें. ना, पूण तुमचे एक म्हाका सांग, तुमचो चेअरपर्सन आसा, तुमचो आमदार आसा, तुमचें सगळें प्रशासन आसा, आनी सांबाळटलो दामबाब? ना, दामबाब सांबाळटलो म्हणून कितेंय जालें समज दामबाबा पयलीं उलो मारता कित्याक ते एक आपआपलें हें. आनी आमदार आसा आनी चेअरपर्सन आसा म्हणटकूच कितें आसा, तांच्यांनी देवा कडेन मागपाचें आनी आपले तांच्यांनी बरे बुद्दीन सगळें जे आसा ते जाग्यार उडोवपाक जायतले. मडगांव जे म्युन्सिपाल्टीचें कितें आसा तें आतां हांव म्हणटा न्यू मार्केटान फायर एक्सटिंग्विशर जर सगळ्या दुकानवाल्यांक दिल्यार 460 दुकानां आसा कंपल्सरी सगळ्यांक दिवपाची. ती पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक मागीर 460 बी थोडी जाली ना. आनीक शॉपां एक्स्ट्रा आसत जाल्यार 500 कितली जातली. सगळो आपूण पयलीं यूज करपाक मेळ्ळें सगळ्यांक, हें मेन जालें. सो तुज्या कोतान मडगांवाक जर सुरक्षा हाडपाक जाय जाल्यार सामके ड्रास्टीक अशे स्टेप्स घेवपाक जाय. हय, ऑफकोर्स ड्राफ्टींग आतां पळय टँक आतां काल मिटींग जाली, बरी जाली, बरें उलयलें सगळें. लायटिबल ऑडीट करपा जाय, सगळें सांगलें शॉपांनी तें सगळें करपाक. गांधी मार्केटान तर हांवें सांगलें बोवाळ केल्लो, गांधी मार्केटान शॉपां कोणाच्या नांवार आसात आनी लायट कोणाच्या नांवार आसात, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेवपा ना. हें सगळें तो स्टडी करपाचें, लोड कितलो आसा आतां काल सांगलें सारकें, तें सगळें चॅक करपाची गरज आसा. सो हे आशिल्ले महेश बाबा आमोणकर. ते म्हणटात शेटीन कान तोपपाक जाय म्हणटा, तशें आज नगरसेवकानच मडगांवाक इलिगलिटीज कितें चल्ल्यात आनी कशी अंदाधुंदी चल्ल्या हे मुखार हाडला. सो हातूंतल्यान ते थंय सदांच म्युन्सिपाल्टीक आसतात, सो ताका लागून तांकां फर्स्ट हँड म्हणटा तसो तांचे कडेन म्हायती आसा आनी ही तांणी आज मडगांवकारां मुखार मांडल्या. तांचे कडेन चर्चा करतकीर एक लक्षाक आयला की मडगांवांत सद्याक आमी म्हणटात तशें उज्याच्या टायम बॉमाचेर मडगांव आसा. आनी ताका जर वाचयतलो जाल्यार प्रत्येक इमारतीची, प्रत्येक सार्वजनीक इमारतीची, प्रत्येक मार्केटाचें हे सुरक्षा ऑडीट आसा जे आसा ते जावपाकच जाय आनी ते जाता तितले बेगीन जावपाक जाय. आनी जे कितें उपाय घेवपाक जाय ते आतां साकूनच सुरू करपाक जाय. महेश बाब, तूं हांगा आयलो, मेन म्हणजे मडगांवांतली इतली म्हायती लोकांक कांय कोणाक खबर नाशिल्ली ती दिली. ताका लागून गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.